आणि त्या प्रस्तावाच्या निमतान पार्सेकर सरांनी हे हॉस्पिटल पेडण्यां व्हेल्लें तुयें आनी ह्या तुयेंचे आतां गेली 8 वर्सां बिल्डींग रेडी आसा. आमचे एकूच डिमांड आसा की बेगींतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल सुरू जावचें, कारण 100 कोटी हे वेस्ट वतात, यूज जायना ताचे. सो मेनी इयर्स 8 इयर्स इज अ बीग क्रायम. गव्हर्मेंटाचे जे पयशे पब्लीक मनी इट इज बीन वेस्टेड अशें दिसता. 8 वर्सां एक बिल्डींग थंय उबी आसा, पेंटींग जाता परत परत आनी ताचे बाकीचे सगळे जवळ रान जाल्ले, हालींच मातशें परत क्लीन केलां. अशा परिस्थितीन ते दवरला म्हणजे गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्टूच ताचेर दिसना आमकां. सो वी आर हियर कृती समिती तर्फे मार्फत आमी विनंती करता, एकमेव विनंती, बेगींतल्या बेगीन हॉस्पिटल फूल फ्लॅज हॉस्पिटल. दुसरो तांचो हे आशिल्लो की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ताची कुशीकूच आसा, थंय डॉक्टर्स ना कांय ना, तो आमी हांगा शिफ्ट करया म्हणटा. ताकाय आमचो विरोध आसा. आतां सुद्दां डायरेक्टर रिक्वेस्टेड अस की आमी ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगा शिफ्ट करया, वीच वी ऑपोज. नो वे. थंय जर जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जर शिफ्ट जालें जाल्यार मागीर हॉस्पिटल हें सुरू जावचें ना. ह्या उद्देशान आज आमचे एक डेलिगेशन हेल्थाक मेळून आयिल्लें आनी आमची कृती समिती हो प्रश्न धसार लावचो प्रयत्न करता. थँक्यू. तुमचो आमदार कसो आसा? आमदार सरकारा बरोबर आसा. सरकार जे कितें थारायता तो आमदार उलयता. आमदार एकूयदां ताचेर हे करिना. करुया म्हणजे तो आमकां घेवन वता सीएमा कडेन. सीएम गिव्ज एश्युरन्स डिसेंबर. सो आमदार ह्या दोनूय आमदारांचेर आमचो आतां जवळ जवळ विश्वास गेल्ल्या भशेन जाला, कारण हो आमदार निवडून येवन आतां जवळ जवळ 4 वर्सां जावंक आयली, तरी ताचें जाय त्या प्रमाणान काम जावंक ना हे 4 वर्सांत. सो हीज इंट्रस्ट वी कॅन सी ही इज नॉट इंट्रस्टेड सो मच. एश्युरन्सीस दिता आनी सीएम इज ऑल्सो बीन गिवींग एश्युरन्सीस. सॅड टू से दीस, गेली 4 वर्सां सेम एश्युरन्स दिवन आमकां फटयले गेले. इट इज नॉट पॉलिटिक्स. आदी लास्ट अशे लोक उलयतात की जो माजी आमदार आशिल्लो दयानंद सोपते थंय निवडून आयिल्लो, ताणें हे फुडें व्हरूंक ना, कारण क्रेडीट खंय तरी पार्सेकराक वतलें. ही हॅड डिफिटेड पार्सेकर इन पास इलेक्शन 2017 इलेक्शन. सो खंय तरी पार्सेकराक क्रेडीट मेळटलें ताचें म्हणून तो व्हरचो ना, अशें लोकांचें हें. आमी त्या तत्वाचें न्ही, पण इट इज दॅट इट इज बीन निग्लेक्टेड. इतले इज अ फॅक्ट. What is your next step of action? Now 1 year passed, we are having different course of actions. We had agitations, we have public meetings, we have delegations meeting the CM, we have delegations meeting the health minister, MLAs, we have the discussion with all the panchayats have given resolutions and different course of actions we have gone through. We agree, okay, it will take time. We are ready to wait for some time. And जर डिसेंबरान जायना जाल्यार we will be planning a big agitations against the government and for the hospital. In December. That is our December. Coming December if it doesn't happen, which looks like it will not happen, कारण जी बेसिक आसा लायक ऑक्सिजन हे सप्लाय जावपाची लायन ओडप किंवा बाकीच्यो ज्यो ऑपरेशन थिएटर्स आनी ह्यो मेजर गरजो आसा जे हॉस्पिटलाच्यो 5 ऑपरेशन थिएटर्स आसात. नन ऑफ देम आर फंक्शनिंग आनी अजून ताची तयारी तशी जावंक ना. एक्वायरिंग मशिनरी एंड ऑल दोज थिंग्स आर नॉट हॅपन. सो ह्यो गजाली जो पर्यंत जायना तर हॉस्पिटल सुरू जावंक शकना न्ही. सो त्यो जर जायना आनी डिसेंबरा पर्यंत अजून टेंडर्स टू बी फ्लोटेड, इमॅजीन टेंडर फ्लोट जाता पण मागीर कितले टायम वता आनी तांकां. सो हे पळयत जाल्यार आमकां चित्र दिसता की डिसेंबर पर्यंत जावचें ना. आनी ना जालें जाल्यार आमी आमची फुडली कृती थारायतले. फुडली कृती आसतलीच. बट स्टील वी वॉन्ट गव्हर्मेंट, इफ यू वॉन्ट 4 months 3 months, यू एश्युअर अस 4 महिन्या भितर जातले. वी आर रेडी टू वेट. कित्याक येदे व्हडली हॉस्पिटल ही खरोखर आरोग्याची बऱ्यापैकी सेवा मेळटली. आमकां पीपल फ्रॉम रूरल एरिया ऑल द वे टू पेन्शन मेळप आनी कितले त्रास जाता, फूल फॅमिलीक त्रास जातात. सो ते कश्ट भासचे, आमच्या लोकांक ही बरी हेल्थ सर्विसीस मेळची. आनी टू युअर इन्फॉर्मेशन, पेडणे इज ग्रोईंग फास्ट. थंय एअरपोर्ट आयला, थंय टुरिझम बेल्ट आसा तो सगळो. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बरी सेवा मेळप ही नेसेसिटी आसा. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मागता की बेगींतल्या बेगीन सरकाराचेर लक्ष घालचें. पीपीपी बेसिसाचेर तुमचो विरोध आसा? सरकारान पीपीपी करपाक आमकां सांगिल्लें. पीपीपी करप हें सारकें लोकांक त्रासान उडोवप. आय नो, आनी तुमकांय खबर आसतली, पीपीपी दिवप म्हणजे तो पयशे दिवन हें हॉस्पिटल जवळ जवळ आपलें चलोवपाक येतलो. हीज मोटीव वील बी टू मेक प्रॉफिट्स. आनी प्रॉफिट्स कशे आसतले की टॅक्सिंग द पेशंट्स. जे मोठी मोठी बिलां आसतली ती आमचे लोकल रूरल एरियेंतले लोक हे फारीक करून पावचे ना. कळ्ळें? तशे प्रायवेट हॉस्पिटल्स आसात, गॅलेक्सी आसा, विजन आसा लागीं, थंय वचूं शकतात. पण ह्या सामान्य लोकांक जी प्रायवेट हॉस्पिटलाची फी परवडना तांकां हे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल. आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल लिंक टू जीएमसी म्हणजे भरपूर डॉक्टर्स, ऑल स्पेशलायज्ड डॉक्टर्स, ऑपरेशन थिएटर्स सगळीं अवेलेबल आसतली. म्हणून ह्या हाचे खातीर आमी धडपड. पीपीपी म्हणजे मोठी बिलां ती आमकां फारीक करून घेवची ना. आनी गव्हर्मेंटाचे जे कार्ड आसा ते ऑलमोस्ट युजलेस.
That is not been entertained by private hospitals mostly. So this is our demand. आता डायरेक्टर Health Minister, we have already had a discussion. सीएमकडे झाले ताणे तेच सांगले आम्ही डिसेंबर नोव्हेंबर पर्यंत सुरू पण करतो. आता हे का की डायरेक्टर सांगले आपल्या हातून काय ना वयर असं. So आता पुढे आय एम नॉट टू बी ब्लेम अशा हातूंतल्यान ती उलयल्या. आय हॅव नो पॉवर्स. यू हॅव टू ना आम्ही आता फर्स्ट स्टेप आमची फर्स्ट डेलिगेशन मिटींग द सीएम MLA हेल्थ मिनिस्टर सगळे जाल्ले आसा. दे हॅड गिवन अस एश्युरन्स ऑफ नोव्हेंबर. अजून नोव्हेंबर तेकूंक ना. आम्ही हे गडबड कितें करता तूं म्हणटलो आतां तशें जाल्यार तूं राव मरे नोव्हेंबर पर्यंत ना जावचें बेगीन जावचें कारण फ्लोट्स ऑफ टेंडरींग आनी हे प्रोसेस उजून जायना म्हणून वी वॉन्ट टू मेक दॅम अवेअर दॅट दिस इज नॉट हॅपन प्लीज स्टार्ट इट. ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही आज तांचे कडेन डेलिगेशन वी ऑल्सो नो दॅट शी विल नॉट बी अ पर्सन हू हॅज गॉट पॉवर्स टू असायन्ड हे टेंडरींग मिंडरींग सगळे प्रोसेस इट इज इन द हँड्स ऑफ द मिनिस्टर्स आणि हे ते सगळे बरोबर पण हिका हांवें हे केलें की फाल्यां वेन शी वील बी कन्सल्टेड शी शूड बी अवेअर की आपले कडेन ते आयले आपले डिमांड्स तांचेर हे केले शी शूड ऑल्सो स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लीक. ओके थँक्यू. किती वर्सां रखडला म्हणटा तुमी 8 वर्सां काय 5 वर्सां 8 वर्सां ते रखडला बिल्डींग रेडी जावन 8 वर्सां रखडला काम. ओके हा व्यंकटेश नायक तुये हॉस्पिटल कृती समितीचो वांगडी. आतां आमच्या भावान पत्रकारान विचारलें की पॉलिटिक्स कितें आसा आमदाराचे कितें सपोर्ट आसा. आमी गोवोरमेंटाकूय सपोर्ट करता गोवोरमेंटाचोय सपोर्ट ह्या हॉस्पिटलाक आसा. पूण कितें जालें आज आमकां जाणून घेवपाक जाय आसलें की ऑगस्ट हावसान जायते बरे गजाली उलयले गेले की टेंडर फ्लोटींग करपाचें आशिल्लें तें जालें काय ना. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमकां जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें आनी सरकाराकूय जाणून दिवपाक जाय आशिल्लें की तुवें हॉस्पिटल कृती समिती न्हिदिल्ली ना आसा ती बारीक साण गजालीचेर लक्ष दवरून आसा. सरकाराची मुवमेंट कितें कितें जाता तें पळयत आसा. हेच जाणून घेवच्या खातीर म्हाका आयिल्ले. आतां जर ती आमची डॉक्टर रुपा नायक म्हणटा हेल्थ डायरेक्टर ती आपल्या हातान कांय ना म्हणून ती म्हणटा की हेल्थ सेंटर आमी शिफ्ट करया. म्हाका एक सांगात हेल्थ सेंटरान जे आतां सद्याचे एक्जिबिशन आहा ती 4 दोतोर ना आसा. ती जे जागे वॅकंट आसा ते कोण भरतलो. ती जर अशी रडारड ती चालू आसा जाल्यार एक फावट तेच जर हॉस्पिटल हांगा जर अर्दे मेले जर शिफ्ट केले मागीर तें सारकें जावचें ना. आमकां कितें आसा की जे बरे फॅसिलिटी आसा आनी तुमकां सांगता की GMC लिंक आमी म्हणटा पूण तें खरें नांव आहा तेचें रुरल ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर रुरल ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर हे तेचें म्हणटकूच बरे फॅसिलिटी आसा जस्ट लायक अ मिनी GMC बरे बरे फॅसिलिटी आसा आनी ते पेडणेकारांक मेळपाक जाय हो पेडणेकारांचो हक्क आसा इतले आनी सरकार करतली म्हाका खात्री आसा. पूण आमकां कितें आहा की फटेंगिरी करप ना. जस्ट मग की डायरेक्टराच्या तोंडान सांगप की आमी हेल्थ सेंटर शिफ्ट करता जावंक जायना. आमी ताका पूर्ण विरोध. आमकां कितें आहा की रुरल ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटरान जे फॅसिलिटी आसा तेच मेळपाक जाय. ती पेडणेकारांक मेळपाक जाय आनी सुसज्ज हॉस्पिटल मेळपाक जाय. We also brought it to her notice that community health center, which is in a very pathetic condition, सामकें चलना थंय डॉक्टरांची हे आसा वेकन्सीज काडल्या थंय डॉक्टर्स ना मशिनरी प्रॉपरली ना थोडी मशिनरी उपयोगानच येना थंय आसा म्हणून पडून पाड पडल्या तांचो जनरेटर खंय समवेर एल्स शिफ्ट जाला अशा कंडिशनान आनी थंय सॅटेलायट सर्वीस म्हणजे हेल्थ सर्वीस म्हणून एक दीस बेरेस्तार दीस थंय डॉक्टर्स येताले GMCचे डॉक्टर्स थंय येताले आनी सर्वीस लोकांक मेळटाली. लोक आतुरतेन वाट पळयताले बेरेस्तारा ती बंद केल्या आनी दॅट इज बीन शिफ्टेड टू सत्तरी विच इज व्हेरी बॅड. हो मोठो अन्याय आसा पेडणेकारांचेर. एक दीस ही सॅटेलायट सर्वीस आशिल्ली डॉक्टर येताले ती बंद करून हेल्थ मिनिस्टरान काय कोणें तर नको आमी बट इट इज बीन शिफ्टेड टू सत्तरी. सो अशा कंडिशनान कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थंय शिफ्ट करप इज ऑफ नो यूज एट ऑल. ओके थँक्यू.